काही दिस आधी चिखले वाठारात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो आशिल्ले बॅनर ट्रकाचेर लावन बेकायदेशीरपणान कोयराच्यो राशी डंप करताना थळाव्यांनी कामगारांक रंगे हात धरिल्ले। कोयराच्यो राशी कोणे डंप करपाक सांगले अशें विचारले तेन्ना पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोचे नाव घेतात। ऐकात। किधर से लाया वो? ये स्वच्छ भारत का सर। हाँ? स्वच्छ भारत इधर गंदा करने को? नहीं, वही लोग बोला डालने। कौन बोला? वो ऑफिस से एमएलए कौन एमएलए? मोहन गुदिनो। मजगती ह्या प्रकरणावयल्यान बिरेस्तारा काँग्रेसीचो फुडारी विरियाटो फर्नांडिसान वास्को पुलिशेन मंत्री माविन आणि कामगारां 8 कागाळ दाखल केली आणि पुलिशेन ह्या प्रकारात लक्ष घालून संबंधितांचेर कारवाय करची अशी मागणी विरियाटो फर्नांडिसान केल्या। तसेच गरज पडली जाल्यार कोर्टातूय वचपाक फाटी सरचे नात म्हूण विरियाटोची शिटकावणी। 2 दीस पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जाला, सगळ्यांनी पळयला आसतलो। इन दॅट वन ट्रक कॅरिंग द बॅनर आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आणि ताच्या सायडीक आमचो एमएलए आनी पंचायत मिनिस्टर मॉविन गुदिनोचो फोटो आसा। तो ट्रक येवन इलिगली गार्बेज डंप केल्या आल्तो चिकाली, जस्ट बिहाइंड अ टेलिफोन एक्सचेंज विच इज व्हेरी क्लोज टू हॉस्पिटल। आतां दिस इज इलिगल डंपिंग आणि अलर्ट सिटीजन्स आणि थंयसरले रेजिडेंट्स दे इन्फॉर्म्ड थंयसरलो आमचो पंच बाब रोमन वाज। ही इमिजिएटली स्वंग इनटू एक्शन, ताणें बंद केलें तें आडायलें तांकां आनी एक अलर्ट सिटीजन मिस्टर रुई आराओजो द कॉस्टा दोगूय आयले आनी तांकां विचारलें एंड दे हॅव गॉन लायव्ह। देर इज अ व्हिडिओ इन वीच तांकां क्वेश्चन केला, हें तुमी इलिगली डंपिंग कित्याक करता गार्बेज? सो ते सांगता आमकां एमएलए मॉविन गुदिनो ने बताया म्हणपा लागलो इधर डालने के लिए। सेकेंड टाइम ते विचारता तांकां, ते परते सांगता एमएलए मॉविन गुदिनो ने बोला है गार्बेज इधर डंप करने के लिए। ये इज ऑन रिकॉर्ड। सो आमकां खबर आसा देर इज अ हाई कोर्ट ऑर्डर where dumping of this garbage is totally an offense. It is in violation of court orders. The court has taken a lot of pain to ensure such things don't occur. Black spots to be identified very categorically. And hanga, this is happening second time within 48 hours. The previous day also lokani 12 तारखेर आडायले दिवाळेच्या आदल्या दिसा जेन्ना त्या लोकांनी रेजिडेंट्सांनी आडायले आनी विचारले, तांकां धमकी दिली हे एमएलए मॉविन गुदिनो ने बोला है डालने के लिए आनी ताच्या ऑफिसांसान फोनूय आयले खंय। आतां हे पयर परते तशेंच जाले। सो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। वी हॅव फायल्ड अ कंप्लेन, वी हॅव टू टेक कॉग्निझन्स आनी आमी आयज हे कंप्लेन घाला at the Vasco police station against Mr. Mauvin Gudinho and the 4 laborers, because they are in the video clearly saying 2 consecutive days that it is Mr. Mauvin Gudinho who has told them to dump the garbage. So पोलिसांनी कारवाई करपाची। गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी।